आयज STP प्लांट आमचे दुसरे नेट मेल्टिंग शेड्स आणि टॉयलेट आदले रिपेअर करून आणि हे एका फंक्शनाक आमच्या बरोबर आसात आमचे सेक्रेटरी आचार्य प्रसन्ना, तसेच डायरेक्टर डॉक्टर शर्मिला, तसेच कामत ग्रुपाचे कामत आणि रोलंड आणि सरपंच, जिल्हा मेंबर आणि तसेच बोट ओनर्स कमिटी सगळे मेंबर्स. पहिले सुवातेवर देव बरें करून म्हणटा कामत ग्रुप आणि ONGC यांच्यानी गव्हर्नमेंटाच्या क्लिनलीनेस ड्रायव्हाक सपोर्ट केला म्हणून त्याच्या बरोबर ही मेजर गोयची फिशिंग एक्टिविटी करपाची जेट्टी आहा आणि हांगा शेकड्यांनी म्हणजे नंबर ऑफ हंड्रेड्स असे म्हणटा पळय तसे कामगार आहा. सो हे क्लिनलीनेस दवरपाची अत्यंत गरज आहा. लास्ट गेल्या वर्सापासून आम्ही हायर केल्ले आणि आम्ही वर फिटिंगान आमचे सुलभ शौचालय चालूच आसताले उलोवप आणि ते डिले जाले, पण ह्या वर्सा ते कंप्लीट झाले. त्याच्या बरोबरच 1.17 क्रोजचे प्लस ओल्ड 13 आणि 7 तेवूय आम्ही रिपेअर केले. त्याच्या बरोबर ते हांगा दर्या देगे म्हणून म्हाका पाण्याची खूप वॉटर टेबल खूप वयर आसा म्हणून आमकां STP प्लांटाची पयली गरज आसली. ते कामत ग्रुपान आमचे केल्ले आहा आणि आता हे बरे भाशेन चलतली. ही जेट्टी सरकार जो बांदता हो सदांच आपले हे एक्टिविटी चलोवपा खातीर स्टेक होल्डरांकूच दितात आणि ही जेट्टी सुद्धा स्टेक होल्डरांक दिता. काही कारणान गेल्या 2-3 वर्सांनी त्यांनी सारखी करूंक ना म्हणून हायकोर्टान परत डिपार्टमेंटा कडेन क्लिनलीनेस दवरूंक दिल्या. पूण हांव मागता तेंच्या जशें आमदारान सांगलां तशें की ही जेट्टी जी आहा इतकें काम केलां हे तेंच्यांनी त्यांच्या खातीर मेंटेन करपाची गरज आहा. आमची कुलवणा जेटी इज द बिगस्ट जेटी. मॅक्झिमम फिशिंग अनलोड जाताली, पण थिंग डेव्हलपमेंट सामकें स्लो जातालें. सदांच हांव असेंब्ली पासून तीन डिमांड घालता तेका. एक आमची जेटी इनॉग्रेशन, एक आमचे ट्रेनिंग वॉल आणि 50 सीटर्स टॉयलेट्स. सो लास्ट टायम आमकां जाणें कितें आमचे कॉलेरा जावन जायते प्रॉब्लेम जाली. सो तेन्ना आमची कामांय चीफ मिनिस्टरांनी पर्सनली विजीट केलें, फिशरी मिनिस्टरांनी विजीट केलें आणि हो प्रोसेस फास्ट केलो. सो पयलीं स्टेप घेतले ते तेमी इनॉग्रेट केली आमची जायते वर्सां जेटी बांदलो तेजी. तेचे फाटल्यान हो प्रोजेक्ट 50 सीटर टॉयलेटाचो हो काम स्टार्ट केल्लें आनी आयज तेजें इनॉग्रेशन जालें. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिशरीज मिनिस्टराक, कित्याक हो विथीन 1 year हो प्रोजेक्ट तेमी कंप्लीट केलो. सायड बाय सायड प्रोजेक्ट कंप्लीट केलो म्हणून जायना. थिंगा सेप्टीक टँक आमची हिंगा चलना, कित्याक ग्रावंड वॉटर लेवल आमचो सामको हाय आसता. आतां सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेंय तेजें फावंडेशन घातलां.